आनी आयज एसीड अटॅक म्हणले आमचे गोंयचे सरकार कितें करता, आमचे पुलीस कितें करता, मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर पळय, आनी ते मुख्यमंत्री होम मिनिस्टर तेन्ना तेणें जबाब दिवपा जाय हें कित्याक जाता, कोण फाटल्यान आसा आनी कितें इंटेलिजन्स आसा आनी कितले सिक्युरिटी आमच्या लोकांक दितले म्हणून. पळय, आमी आम आदमी पार्टी तर्फे सदांच सांगत आयले की गोंयांत लॉ एंड ऑर्डरची सिच्युएशन आसा ते दिसान दीस खंय तरी एक लोवेस्ट लेवलाक पावत आसा. पॉलिटिकल इन्फ्लुएन्स भारतीय जनता पार्टीचे पोलिसिंगान इंटरफियरन्स जाल्ल्या कारणान गोवा पुलिसांचो भंय लोकां मदीं खंय तरी कमी जाला. गोवा पुलिसा बद्दल रिस्पेक्टूय खंय तरी कमी जाला. It is completely abdicated. There is no government in Goa. It looks like. हे असल्यार आमी आयकूंकूच नाशिल्लें. हे गोंयांत आतां वस्तू इंडियनायजेशन ऑफ गोवा. कित्याक गोंयांत गोंयकार मायनॉरिटी जाता. जे कोण आयल्या तांची दादागिरी फूल इतली चल्ल्या आनी ती सरकाराचें कोल्युजना खातीर म्हाका हो बीजेपी सरकार जो आसा हो भाशणां खूब व्हडली व्हडली दिता. सीएम प्रमोद सावंत जो आसा तोय भाशणां व्हडली व्हडली दिता, पण हेजेर नियंत्रण हाडपाक अजून पर्यंत हो बीजेपीचो सरकार जो आसा तो अपयशी ठरलो आसा. हे होम डिपार्टमेंट हे अपयशी ठरलेलें आसा. One thing is certain that the law and order situation has failed. It is deteriorated. It is the worst in the history of our beautiful going. Is this Swayam-Purna? Today, the Chief Minister needs to answer whether Goa has become Swayam-Purna in drugs, in crimes, in rapes, in murders. गोवा फॉरवर्डाच्या दुर्गादासान ट्वीट करून सरकाराचेर फोग काडलो. पुलिसांचो भंय उरिल्लो ना. गोंयांत रेप, चोरयो, खून वाडली म्हूण दुर्गादासाचें ट्वीट. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.